सिडी पडेनार भाव भयणांक सांगता कांताराक चोत्राय दिवंक मागता मुटलेल्या कांताराचो नियाळ करून काडता गिन्यानाचेर उजवाड हाडून तोडो संवसारान जावन चेडू ओ चेडो बरो फुडार करूंक कावंडेता तातूंत नांदुबा जाय तसलो सांगात सोदून काडटा उपरांत 7 वर्सां क्रामेन जोडटा देवा लागीं मागतात जिवितान बरें जावंक फाव काजारी जिविताचे ते पावंडे चोडोंक गो बायलेचे ते आवंडे कोले सुवातेर भुरग्यांक जल्म दिवंक तांचे उबाव भुरगीं जल्मान येतकूच आमी आवय बापूय जाता तांकां ल्हान आसलेलीं व्हड करूंक कितले त्रास घेता आवय बापायचो उस्को दिसान दीस वाडत वेता जिवितान तो सोंपोना म्हूण जाणार सांगोन दिता जाणारान सांगलेल्या उतरांचो जोणेक एकल्यान नियाळ करचो तुमचो आवय बापूय मेवत तकलेर नासतना बा बराबो सांबाळूंक बापूय सोडटा आवय भुरग्यांचो कास्ती काडटा सांगातान रावून चलयतात गोराब्याचो कारबार दीस म्हयने ओर्सां बोलांटात भुरगीं ल्हान आसलेलीं तीं वाडटात भुरग्यांचें शिंकोप जायसर मांयक पायक आसोन आता आखरेक शिंकोप तांचें तें सोंपता बरी सिरबीसूय मेवोंक चिंता आवय बापायक जाय भुरग्यांचो बरो जाल्लो फुडार भुरगीं सिरबीसेक लागतकूच आवय बापायक खुशाल कोण तांच्या कोश्टांचो फोड मेवलो म्हूण तांकां दादोसपण उस्को तांचो तो पुरो जायना काबार जावन चोना सांगोन भुरग्यांचें सातिस्फासांव आवय बापायचें व्हडपण चेडवाक काजार करून भायर धाडटात चेड्याक काजार करून सुनाटात तोरूय पूण उस्को तांचो केन्ना नोपयत जायत काय चेडूंक काजार जायन गेलेल्याक मागतात आसल्यार पुरो म्हूण सुकान बरो गो बरो मेवल्यार पुरो म्हूण गोवाचो मायपाय चेडवाक दिल्लें सगलें दोत तेणी आवयन बापायन कांयच करूंक ना उणें तोरूय चेडून तांचें सदांच खुशाल आसलेलें जाय निमणो उस्को आवय बापायचो खुसवो उजवाडाय म्हणून तांचो देवाताय मागता तांकां दिवंक बाबा ओ बाय आवय बापायच्या मोगा कितें जावचें नासो भुरग्यांचें तें सुपोवंक वावुरतात जिवीतभर सगलीं आवय बापूय जाता हाचो तुंगोड उगडासलो देखून भुरग्यां ताय मागता आवय बापायचो मोको आवय बापूय आमचो मोग करता तसो तांचो को